विश्व कोंकणी यात्रा आपले तशील तुमकां सगळ्यांक काही नमस्कार. आज विश्व कोंकणी यात्राचे आखरीचे एपिसोड. आज आमगेल टीम आंध्र प्रदेशांतू आसचे येल्लूर मादेपल्ली म्हळ्यार गांवांत पावला. येल्लूर जिल्ह्याचे मादेपल्ली म्हळ्यार गांव हो. हांगा श्री मणिकंठ शिवराम कृष्ण भट हांकां आमी भेटले ती. हांगेल आनु श्री अनंत पद्मनाभ भट म्हण. हांगेल आज्जो श्री शिवराम कृष्ण भट ಮೂಲತಃ ಕೇರಳಾಚಿ. तांणी हांगा येवन सुरेख राजमंड्री मागीर जंगारेड्डीगुडे ह्या गांवांतू राबून व्यास प्रारंभ केलो. हांगेल अम्माक कोंकणी उलोवचें येत आशिल्लें जाल्यार हांगेल अन्नान वाडून येतना तांणी कोंकणी सिक्कनी उलयनी देखून तांगेल घरांतू कोंकणी आजी तांणी उलयना ती. तशें जावन श्री मणिकंठ हांकां कोंकणी उलोवचेक याना जाल्यार तांणी आम्ही तांगेल्या गिमगून घेतिल्ले निमित्त आमकां एक संदर्शन करच्याक अवकाश दिल्लो. हांणी घरांतूय उलोवची भास तेलुगू. कशी तांगेल व्यारांतू तांणी तेलुगू उलयता की घरांतू सगळ्या कुटुंबाच्यांनी उलोवचे तेलुगू भास. हांकां आमी GSB आनी आमी ब्राह्मण म्हळ्यार भरमू आसा. आमगेल भास कोंकणी म्हणल्यार लिगोतस. ते उलोवचे तांकां उमेद आसा जाल्यार फुडें तांकां कोंकणी जनालोट्टू एक भेटी जायनी देखून आनी तांगेल दुर्बळपणा निमित्त तांकां खंयचे सामाजीक कामांतू भाग घेवचे जायनी देखून आनी थंय जावचे एक धार्मीक कार्यक्रमय उणी म्हळ्यार आमगेल समाजाच्यान करची. तशें जावन तांकां एक व्हड समाजाचो परिचय जालो ना. तांकां आमगेल स्वामी कोण तांणी तांगेल प्रतिपादन कसलें आमगेल देव कोण म्हळ्यार सगळे समाजाच्यान पूज करची देव खंयच्यो हाजी पुरा परिचय नाशिल्लो. तांणी त्याची गांवचे तेलुगू जनान खंयची संस्कृती दवरून घेतला की तीच संस्कृती तांगेल घरांतू दवरून घेतली आसा. नंद्याल रघुवीर शेणे हांगेले मस्त कार्यक्रमाक हांणी भेट दिली नंतर हांकां आमगेले एक व्हड समाज आसा. आमी उलोवची भास कोंकणी ते आतां आमी शिकून काडबेत म्हळ्यार एक विश्वास आयलो. तांकां आमगेले विशयांत सुमार विशय कळचे मेळ्ळो आनी आमी तेलुगू जन न्हय जाल्यार आमी खंय तुकून आयले आमी कशी मुखारी आमगेल व्हड समाजा वट्ट म्हळ्यार मुख्य वाहिनींतू मेळच्या साध्य आसा म्हळ्यार एक विचार तांणी केलेले निमित्त तांणी आतां सुमार धार्मीक कार्यक्रमांत भाग घेता ती. आनी तांगेले फुर्सत जालेले तेन्ना तांगेले इश्टमित्रालोट कोंकणी उलोवच्याक तांणी प्रयत्न करता आसा ती. నమస్కారం అండి. నా పేరు మణికంఠ శివరామకృష్ణ. మా నాన్నగారి పేరు అనంత పద్మనాభం భట్. మా తాతగారి పేరు శివరామకృష్ణ భట్. మాది రాజమండ్రి నుంచి వచ్చాం. మా అమ్మగారు వచ్చి జంగారెడ్డిగూడెం, మా నాన్నగారిది వచ్చి రాజమండ్రి. ప్రస్తుతం ఇక్కడ ఏలూరులో ఉంటున్నాను సార్. నేను రాజమండ్రి నుంచి కేరళ నుంచి అని చెప్పారు. మా తాతగారు వచ్చింది అది అక్కడ బరిప్పాడి అనే ఒక ఊరు అన్నారు. మరి అక్కడ అంతవరకు నాకు క్లారిటీ ఉంది అంతే, అంతకుమించి నాకేం తెలియదు. మా తాతగారు వాళ్ళు అక్కడ హోటల్ బిజినెస్ చేసేవారు రాజమండ్రిలో. తర్వాత మా నాన్నగారు పెళ్ళాక అక్కడ జంగారెడ్డిగూడెం వచ్చి జంగారెడ్డిగూడెం పక్కన బయనగూడెం అని చెప్పి అక్కడ కూడా మా నాన్నగారు వాళ్ళు కూడా హోటల్ బిజినెస్, స్మాల్ హోటల్, చిన్న హోటల్ బిజినెస్ చేసేవారు. ఆ హోటల్ బిజినెస్ చేస్తూ నేను మీ ఇద్దరు బ్రదర్స్ అండి, ఒక సిస్టర్, ముగ్గురు. తెలుగు మా నాన్నగారికి మా అమ్మగారికి ఇంట్లో వాడుక భాష మన కొంకణి భాష మాట్లాడకపోవడం వల్ల మాకు కూడా రాలేదండి. మా అమ్మగారికి అయితే అర్థం చేసుకోగలరు. అయితే మా నాన్నగారు మాట్లాడలేకపోవడం వల్ల మా అమ్మగారు కూడా వచ్చింది కూడా మర్చిపోయి మాకు ఇంట్లో కూడా అలవాటు లేకుండా పోయిందండి. అంటే ఇంట్లో మాట్లాడలేకపోవడం వల్ల ఇక్కడ లోకల్ లాంగ్వేజ్ మాకు అలవాటు అయిపోయింది. ఆయనకి 17 ఏజ్ అప్పుడు బయటకు వచ్చేసారు. అంటే వాళ్ళ నాన్నగారి నుంచి 15 to 17 లోపు బయటకు వచ్చేసారు. వాళ్ళ నాన్నగారి నుంచి దెబ్బలాడి అంటే గొడవపడి వాళ్ళ ఫ్యామిలీ నుంచి బయటకు వచ్చేసారంటండి. అంతవరకు మాకు తెలుసు. తర్వాత ఇక్కడ లోకల్ తెలిసిన వాళ్ళ ద్వారా మా నాన్నమ్మ గారిని మ్యారేజ్ చేస్తే అలాగ అంటే నేర్చుకోవాలన్నా నాకు అవకాశం లేదు కదా సార్. అవకాశం లేదు నేర్చుకోవాలన్నా. ఇప్పుడు ఇంట్లో వాళ్ళు మాట్లాడే అవకాశం లేదు. నేను నేర్చుకోవాలన్నా నాకు భాష నేర్పే వాళ్ళు లేరు. నాకు అంత టైం కూడా లేదు.
అంటే మనకి అవసరాన్ని బట్టి భాష వస్తుంది. అవసరాన్ని బట్టి భాష వస్తుంది. ప్లస్ మన అవసరం బట్టి భాష దాని అంతటా అదే రావాలి. అంటే ఇంట్లో ఎవరైనా మాట్లాడితే ఇది తీసురా అది తీసురా అని మాట్లాడితే ఆటోమేటిక్గా అది వస్తుంది. లేకపోతే వేరే చోటుకి మనం వెళ్తే అక్కడ లాంగ్వేజ్ మనకు రావాలంటే మనకి అక్కడ అవసరాన్ని బట్టి మనం నేర్చుకోగలుగుతాం. ఏదైనా అవసరం ఉంటేనే మనం నేర్చుకోగలుగుతాం. ఆ అవసరాన్ని బట్టి ఇక్కడ ఎవరు మాట్లాడే అవకాశం లేదు మా ఇంట్లో. కాబట్టి నేను నేర్చుకునే అవకాశం లేదు ప్రస్తుతానికి. ఎవరైనా నేర్పిస్తానన్నా నేర్చుకునే అవకాశం కూడా లేదు. ఎందుకంటే చిన్నప్పటి నుంచి రావాలి అది. ఎందుకంటే ఇంట్లో మాట్లాడగలిగితే ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తుంది. వన్స్ ఒకసారి వచ్చిన తర్వాత ఆటోమేటిక్గా ఎవరితో మనం మాట్లాడచ్చు. ఉన్నారు కానీ నేను మాట్లాడినాను. మనకు అంత కొంచెం టచ్ లేదు, కొంచెం మాట్లాడడం లేదు. వివరంగా నాకేమీ తెలియదండి. యాక్చువల్గా గోత్రనామాలు ఏంటంటే కాశ్యపస గోత్రం అంటారు. మనకు వచ్చేటప్పటికి పేరు చివరి భట్ అని వస్తుంది. ఇంతవరకే. దీనికి అంతకన్నా డీప్గా నాకేమి ఈ విషయాల గురించి తెలియదండి. ఎందుకంటే అంత తెలుసుకునే అవకాశం కూడా లేదు. చిన్నప్పటి నుంచి మా ఫ్యామిలీ చాలా స్ట్రగుల్స్ నుంచి వచ్చాం. ప్లస్ ఎప్పుడు నిత్య పోరాటమే. అంటే ఇప్పుడు ఈ స్టేజ్లో ఉన్నారంటే అది వేరే విషయం. చిన్నప్పటి నుంచి మా నాన్నగారు చిన్న హోటల్ బిజినెస్. వాళ్ళకి ఆదాయం అంతంత మాత్రమే. మమ్మల్ని మామూలుగా చదివించారు. కాకపోతే ఏంటంటే అప్పుడు ప్రతిరోజు డబ్బు సంపాదన గురించి కానీ మన వాళ్ళెవరు, మన భాష ఏంటి, మనమేంటి, ఇలా ఏమీ లేదు. ఈరోజు సంపాదించామా, తిన్నామా, పడుకున్నామా, రేపొద్దున లేచామా, అంతే, అంతవరకే. ఇంకో విషయం ఏంటంటే అంత ఖాళీ కూడా ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళకి ఎవరికీ లేదు. ఖాళీ లేదు. ఎందుకంటే బిలో అందరూ చాలా, ఇప్పుడు ఒక 10 ఏళ్ల క్రితం చాలా పేదవాళ్ళు, బీపీఎల్స్ అండి. ఇప్పుడు కూడా అదే స్టేజ్లో ఉన్నారు. చాలామంది అదే స్టేజ్లో ఉన్నారు. కాబట్టి వాళ్ళకి ఏంటంటే ఇప్పుడు మీరు ఉన్నారు, మీకు అంత ఖాళీ ఉంది. మన వాళ్ళు ఎవరు ఏంటి వాటి చూసుకోవడానికి కొంత ఖాళీ ఉంది. కాబట్టి మీరు వచ్చి మా గురించి ఎంక్వైరీ చేస్తున్నారు. అదే వేరే వాళ్ళు కానీ నేను కానీ వేరే చోటకి వెళ్ళి మన వాళ్ళు ఎవరని నేను ఎంక్వైరీ చేయలేను. ఎందుకంటే నా స్టేజ్ అది కాదండి. ఖాళీ చేసుకోవాలంటే చేసుకోలేను. అంటే నేను ఇప్పుడు ప్రజెంట్ చాలా చిన్న స్టేజ్ నుంచి జస్ట్ ఎదుగుతున్నాను. ఇప్పుడు నేను డైవర్ట్ అయితే నా బిజినెస్ మొత్తం కొలాప్స్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఇక్కడ ఏమీ లేదు సార్. ఈ మన వాళ్ళు అందరూ కూడా ఎక్కడ అంటే తప్పుగా అనుకోవద్దు, అందరూ కలిసి ఉందామని ఎవరో ఏమనుకోవట్లేదు. ఎవరి కాళ్ళు ఎవరికి అంటే కలిసి ఉందామని కాదు, ఎవరికి ఇష్టం వచ్చిన పద్ధతిలో వాళ్ళు వెళ్తున్నారు. దానికి కారణం ఏంటంటే వాళ్ళ ఫైనాన్షియల్ బ్యాక్గ్రౌండ్. ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ వల్ల వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే వాళ్ళకి అవకాశం ఉన్నంత వరకు ఏ యాంగిల్ ఏ వేలో వెళ్ళాలో ఆ వేలో వెళ్తున్నారు వాళ్ళు. అంటే వీళ్ళు రఘువీర్ శనయ్య గారు వాళ్ళు ఆల్రెడీ గ్రూప్స్ కండక్ట్ చేస్తున్నారండి. ఇక్కడ ఈ ఏరియా సంబంధించినంత వరకు మొత్తం అందరిని గ్యాదర్ చేసి చిన్న చిన్న ప్రోగ్రామ్స్ అవి కండక్ట్ చేస్తున్నారు. అంటే రేపొద్దున్న ఏదో ప్రోగ్రామ్ ఉంది, అలాగా ప్రోగ్రామ్స్ కండక్ట్ చేస్తున్నారు. 6 months ఒకసారి ప్రోగ్రామ్స్ కండక్ట్ చేస్తున్నారు. వాళ్ళందరినీ ఒకసారి ఫాలో కూడా చేస్తున్నారు. నేను కూడా వీలున్నంత వరకు పార్టిసిపేట్ చేస్తాను. ఇక్కడ ఒకటి, ఎవరికి అంత ఖాళీలు అంత తీరికలు ఎవరికి లేదు. అంటే తీరికంటే ఎవరి ఫైనాన్షియల్ అందరికీ ఇబ్బందిగానే ఉంటుంది. ప్లస్ రోజువారీ పనుల్లో పడిపోయి ఇంకా వెళ్ళట్లేదు. ఇంకోటి ఏంటంటే మీరు అడిగేది ఏది మేము పాటించట్లేదు. ఇంకా అంటే మాకు దానికి సంబంధించిన ఏమీ తెలియదు కూడా. మా పెద్దలు మాకు చెప్పలేదు, మేము వాటిని పాటించట్లేదు. అంటే ఇక్కడ లోకల్ బ్రాహ్మిన్స్ ఎలా ఉంటారో అలాగే మేము ఉంటున్నాం. మన సంబంధించి మన ఆచార వ్యవహారాలు అయితే మాకైతే పూర్తిగా తెలియదు. మీరు రేపొద్దున ఒక రఘువీర్ గారు లేకపోతే రత్నాకర్ గారు ఇక్కడ రాజమండ్రిలో ఒక ప్రోగ్రామ్ పెడుతున్నారు. చిన్న ప్రోగ్రామ్ పెడుతున్నారు. అందరూ వస్తారు. అందరూ వచ్చిన పిల్లల్ని కూడా తీసుకొస్తాం. జస్ట్ అక్కడ వరకు వాళ్ళు
మీరు కొంకణి మాట్లాడుతుంటే డాడీ వాళ్ళు మాట్లాడే భాష ఏంటి అని అడుగుతారు, భాష ఏంటి అని అడుగుతారు. కొంకణిరా మన భాషరా అంటాం. కొంకణిరా మీరు ఎందుకు మాట్లాడలేదంటే రిపీట్ మా మా నాన్నగారు మాట్లాడలేదు కాబట్టి మేము మాట్లాడలేదు. అక్కడతో నేను నేర్చుకోవాలి అంటే వాడికి నేను ఎలా నేర్పాలి? నేను వాడు నేర్చుకోవాలి డాడీ నేను ఎలా నేర్పాలి అంటాడు. ఎలా నేర్పాలంటే నేను మా మిస్సెస్ ఇంట్లో మాట్లాడుకోలేం, కొంకణి మాట్లాడుకోలేం. వాడికి రాదు, వాడికి అవసరం బట్టే ఏదన్నా వాటర్ కావాలంటే మన భాషలో వద్దాకంటారు. జస్ట్ చిన్న చిన్న వాటర్ కావాలంటే మనం నేర్పాలి. అవి మన వల్ల కాదు, మనకు రాదు, పూర్తిగా రాదు. అది పూర్తిగా రాకపోవడం వల్ల ఏంటంటే అసలు రాదు, జీరో నాలెడ్జ్. దానివల్ల ఏంటంటే వాళ్ళకి నేర్పలేం. ప్లస్ వాళ్ళు కూడా మా బాబు మార్నింగ్ 6:30కి స్కూల్కి వెళ్తే నైట్ 8కి వస్తాడు. తప్పకుండా వస్తాను బెంగళూరు, నాకు అవకాశం దొరికినప్పుడు మా ఫ్యామిలీతో పాటు తప్పకుండా పిల్లల్ని కూడా తీసుకుని వస్తానండి. మంగళూరులో వరల్డ్ కొంకణి సెంటర్, విశ్వ కొంకణి కేంద్రం, ఇది తప్పకుండా వస్తాను. आमगेल मुक्कावेल पयण एडवळ्ळी मळलगावाक. हे आंध्र प्रदेशाचे प्रकाशम जिल्ह्याचे राचेर्ला मंडळम हांगाचे एक सान हळ्ळी. हांगा आमी मेळ्ळेची आमगे समाजाचे श्री भास्कर भारद्वाज हांकां. हांगेल मूल गांव उडपी. हांगेल बायलेल नांव श्रीमती भवानी. हांकां रंगा आनी हरी म्हणल्यार 2 भावडे आसाची. हांगेल आज्जो श्री भास्कर राव हांनी ಮೂಲತಃ ಕೇರಳಾಚೆ. हांगेल आज्जाल कालारी तांणी हांगा येवन व्यार प्रारंभ केलेलो. हांगेल आज्ज भास्कर रावांनी सुरेख अंगडी मागीर हॉटेल दवरलेलें आशिल्लें. आतां श्री भास्कर भारद्वाज हांगेल आज्जान केलेले व्यारूची मुखारसून व्हरतसती. हांकां कोंकणी भास उलोवचें कळटा, घरांतू हांणी कोंकणीन उलयतात. जाल्यारी हांगेल व्यारा बिझी निमित्त हांकां खंयचे एक सामाजिक धार्मिक कामांतू भाग घेवचें जालें ना. हांकां कुलदेवस्थान वच्ची जावो, एके आमी करचे रितीचे खंयचे आचरण करूं जालें ना. जाल्यारी आर्त तांणी ह्या भागांतू जावचे सुमार आमगे समाजाच्या आनी चलोसूच कामांतू भाग घेत आसती. तशें जावन हांकां परतून एक पटी आमगे समाजात जनालोट्टू एक संबंध, एक फ्रेंडशीप, एक कनेक्शन साध्य जाला. तशें जावन हांगेले कसं म्हणटाची एक सामाजिक जीवन उत्तम जाला म्हणल्यार हांगेलो अभिप्राय. जाल्यारी हांकां घरांतूची धार्मिक एक जीवन हांणी वाडोवन हाडला. ताजे प्रकार हांणी ललिता सहस्रनाम वाचूच जावो, एक संध्या वंदन करची जावो आनी देवा नमस्कार घालून अशी सगळे कुटुंबीन देवा लागीं वटूची मागची जावो असल हांणी करून आयले. हांणी घरांतू आमचे घरांत करचे तसल रांदप करताची म्हळ्यार एक आहार संस्कृती हांणी वाडोवन दवरून घेतल्या. तशीच हांणी बांगेलकरचे भायल मनशो आमगेले अंग सकड केल्या म्हणके चुडी पुजाय करतात. तशें हांणी आमगे समाजांत आनी एक कनेक्टेड आसा ती. वीक्षकांनो, एक एक पटी आमकां दिसता आमी अशी दूर दूर गेलेले जनाल वयरी आमगेले एक गमन दवरना जाल्यार, तांकां आमी आमगेलो लोट्टू मेळन घेना जाल्यार, आमगेले हात थंय तनक पावना जाल्यार, आमी हांगा इतले जनान आसून आमी तांकां सोण दिल्यार ते एक विंगड समाजांत आनी पावता ती. आमगेले जन आमगेले तुकून दूर वता. तांणी कोंकणी भास, कोंकणी संस्कृती आनी आमगेले धर्मा तुकुनूची भायर वच्चे अवकाश मस्त आसा. तशें आमी कोंकणी वाडोवच म्हणारी हांगा आमी कितले उलयता ती, हांगा आमी कितले ताजे बगे आसक्त आसा ती, कितले आमी साहित्य रचन करूंक, कितले दृश्य काव्य रचन करूंक आमी प्रयत्न करता ती. तशीच दूर दूर गेलेले ह्या जनाक आमी आमगेले मदें मेळोन घेवच्यांतू आमगेले एक शक्ती आसा. आमी कोंकणी कार्यकर्ता जावन हर एक आमी कोंकणी कार्यकर्ता म्हळ्यार कोंकणी भास आमी सोडून दिवच्या तयार नात. ही मुखावेल पिढीक आमी पावोवन दिवका आनीक चांग रितीन ही भास जना पावका अंत साहित्य निर्माण जावका म्हळ्यार आमगे प्रयत्न आसा. तशें आमी ह्या दूर वच्चे समाजाक आमगेलो बायंड कोरून घेना जाल्यार आमी कोण घेता ती म्हळ्यार एक विचार आमच्या पळयतना मनाक दिसता. మీకెళ్ళ नाव भास्कर भारद्वाज, మీకెళ్ళ बायला भवानी. म्हाका दोग्यान पूत एकला इंजिनियरिंग शिकता. काकिनाडा क्वारंगीन आसता तो. इंजिनियरिंग
आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स डेटा सायन्सच शिकतो तो आस्टलांत आसता दोन्ही पुतांका व्यार करता तोय शिकता येगेल मालगड सकटजेने उडपी तै सुकनु आंध्रा इलिंजी सकटजेने आंध्रा येऊन फर्स्ट ऑफ ऑल होटल सकटजेन इंगिले होटल करताची आम्ही हांगा एक गावांत येताना हॉटेलच करला हॉटेल सर्विस मागीर आमकां ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಕ್ಕುನು आम्ही ब्राह्मणचे देखून हे सगळी मंत्र सगळी शिकला अंगड दवरला धाकटल कोरू इत म्हळ्यार हॉटेल नवे साईबाबा गुडींद करला हांव हंग धाकटल यार सूर करला आमगेली घर कಡೆ कसल म्हळ्यार आमगेली हॉटेलाक सगळी मॉल जाय देखून एक अंगड दवरनु ते डेव्हलप करताची आता तेगेन मेगेल भाव तेगेन भाव हांव मालगड दोन्हीच थंय आसता तिन्नीच्या तुम्ही वचून आयला आनी जाता तिन्नीच तो हरी दोन्हीचे रंगू तेगेन मेव भाव मेगेला जो भास्कर राव म्हणू केरला सुकनु आंध्रान जायलिंजी सकटजेने आसी डेव्हलप जाला अंजी सकटजेने आमगेले भारद्वाज गोत्र ऋग्वेद शाखा आम्ही सकटजेने कोंकणी उलयता अंजी चेडवांक आतां मनान जाता गाणी सांग उल्लूचे जायना आता सकटजेने आयकता गाणी उल्लूचे जायना अंजी इत म्हळ्यार आम्हीच उल्लिना अंजी नवे आम्हीच उल्लिना देखून तांकां मनान जाता गाणी तांणी उल्लूचे जायना आमगेला अज्जान सांगिले आज पुढे एक पाटी अशीची आमगेले मीटिंग एक एर्पाट करला इत म्हळ्यार आमगेले लक्ष्मण राव म्हणू मेगेले मावय जागता होतो हांग धवळेश्वर आश्रम पडे धवळेश्वरान तेन्ना 40 वर्ष पुढे की 50 वर्ष पुढे असे आमगेले संघ एक एर्पाट करला मागीर डिस्कस जाल्ले इत म्हळ्यार कोणाल काम सोडून तांणी वच्चाना अंजी 2-3 पाटी आम GSB मीटिंगाक आम राजमंड्री आयला अंजी मीटिंग जाला मीटिंग करता अंजी वेल सकट जनांके एक लग्गी कोरनु सकट जनांके पळूची जाला आमची गेली इतली जेना संवे म्हळ्यार आमकाची आनंद जाला इतले म्हळ्यार आमकाच गोतना इतले जेना संवे आमची गेल्या म्हण इत म्हळ्यार राजमंड्री मीटिंग आंदू एकदम बजेन आयला अंजी मामू मेगेले विचार कसल म्हळ्यार आमका कोणे जबो सकाळी उठायल दर खालीच आसना आमका म्हणून मामूल सामान्य जनांक सकट जनांक आता सकाळी दर सेल्लाक पैसे जाय अन्नीक पैसे जाय टीव्हीक पैसे जाय भायर वतल्यार पैसे जाय कोणाक कसले जेल्ल्यार तांकां एक 500 रुपया 1000 रुपया आत्तान दवरच्याक पैसे जाय तशें न्हू सकाळी दोन आमगेले माणूस सगळे कसले व्यारा वयरी दवरतांचे सकाळी उठायल दर आमगेले व्यार म्हण पूजा टायमाक पूजा करतांचे इत म्हळ्यार सकाळी उठायल्यार आमगेले ललिता देवी म्हणू आता दर न्ही आमकां सांग हांव फुडें आमी सकाळी उठायल दर यारू एकच मन देवा लाग मटक पांय पडतांची भरपूर इत म्हळ्यार अम्मा चांग कोरनु पळय म्हणलें एका देवी पोट दवरला थंय आमकां अर्चना आसता सकाळी एक अर्ध घंटा बेसून देवीक अर्घमालानी करता हांव नैट आता पूजा करून जाल्ले गेले नैट जप करचे आसता श्रीचक्रोपासना आसता म्हाका नैट 12-1 घंटा ताई हे सगळे कोरनु रात्री निद्दता आनी टाइम काय आसता मामू नक्तेल जनांक ಸ್ವಲ್ಪ जन आसता नक्तेल जन आसता होटल करता आसूं का तांकां काम
कोणे काम सोडून हे करचाक जायना कोणाकय इतू म्हळ्यार सगळे जाण आमचे गेले हांव लेखचे मटकी 90% लेबराची लेबर म्हळ्यार आज काम करनी जाल्यार पाय तांकां काणना नक्तील जेना म्हण हांव म्हणलें कसल म्हळ्यार आज करता 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 राबलारीच तांकां काणा तांकां मिटींग आसता म्हण तांचे फोन करता हांगा येवांजी थंय येवांजी म्हण तांची इतले खर्च करून हांगा सुकना हांव थंय वचूका राजमंड्री वचूका म्हळ्यार एकांक 500 रुपया जाता ना मामा आतां ताई आमी केन्ना केही वच्चानीची इतले म्हळ्यार सुरवे दवर न्हू प्रॉब्लम 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 इतले म्हळ्यार आमी उच्च दवर न्हू ताई हांगा 12 आसतांची आमी फुडले फुडले 12 आसतांची आमकां सल म्हळ्यार दोग्यान पुत्तांक आक्का 1 लाख रुपये बांदीत हांव दोनीच्या पुत्ताक सुरव्या पुत्ताक 1.5 लाख रुपया जाता ताका मुगेल्या एक दक्कल यारान दोग्गेन चेडू म्हाका कोणा लागी इमगीन इतले कोणा लागी भीमगन इतले कोणा लागी पय्यार पोवन इतले हांव एकलोची एक वर न्हू सिक्विता उकारी आमकां येडवळ्ळीचे श्रीमती कल्याणी देवी उल्लोचक मेळ्ळेले कल्याणी देवी हंगेल बांबूनु श्री सुब्रमण्य राव हंगेले बॉम्ना जावो हंगेले सुन्नाक जावो कोंकणी भास उलोवचें कळना तशें हंगेले भवानी देवीले आनु पुत्तुराची अम्मा ಹೊಸದುರ್ಗಾची थंय कोंकणी तांगेले घरा उलयतले कोण म्हळ्यार ही एकलीची तशें केद्दा चेडू अज्जेले घेता ती अनमाले घेवन आमकां कोंकणी वर्ड्स केलो अनमान उल्लोवचे पिक करताची तांगेले निमगेताची हाका कसा म्हणचे सेंटेन्स अशी पुरा करतना हे मागीर एक दिसता आमी कोंकणी भास आमगे चेडूवांक शिकोवन दिवका म्हण अशी तिगेल जाल्ले प्रयत्न ती करतस ह्या विशयान అమ్మకి వసదుర్గ మిగిలిన పుత్తూరు మిగిలిన వాళ్ళకి ఎత్తికి 75 దాని తెలియలే డిసెంబర్ 75 ఎవరిని మిగిలిన బొమ్మనామా సుబ్రహ్మణ్యం మిగిలిన బొప్సులనామా నరసింహం బొప్సులు అమ్మ నావ రాధ తన వాళ్ళని ಹಂಗ 20 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ఆంధ్ర ఇల్లించి అంత జల్లిదాం హంగాచి ఆంధ్ర అంతూచి ఆ మెతికి 4 दिन बब्बा उमक जन बहिणी हे मध्ये एक भाऊ गेलो पैरी मिगिल बप्पू शेतकी वाला शांतिनिवास अंतू टी मास्टर करतालो मिगिल बप्पू टी मास्टर करतालो आंध्र येऊन आम्ही तेसगी कोंकणी उलिते असतील ना अम्माक बप्पाक येता भाषाने उलिता ते तांकां सुन्नेकी अलवाट जायनी तेलुगूची आमना उलिते रबड तांकां येता तांकां शिकयनी म्हण तांचे सुन्नाकी सुन्नेकी शिकयनी म्हण शिकिते रबड तांकां तेलुगूची जन सुन्नाक तेलुगूची उलिते हे पुत्ताक येता मलगड पुत्ताक येता दोन्ही पुत्तांनी समयाना येना हे दाखलो दाख पुत्ता दोन्ही पुत्ताक येना मलगड्याक येता नत्तीक नत्वाक सक्रांची आम्ही वासिल्लू कॉमन असे कारण तांकां कशें म्हळ्यार तेलुगू उलोवन अभ्यास त्यानु हावस बप्पू तेलुगू उलयता तांणी तेलुगू उलयता ते तांकां कोंकणी शिकूक केल्यार भास उलयता रबडार तांकां येतले तांकां शिकूक कॉमन आसा पयलीं म्हणटाले నేను आज म्हाकाय शिकय ती हांव शिकता म्हणटाली
ತೆಗ್ದೇನ ನಾತಿ ತೆಗ್ದೇನ ನಾತಿನ ತೆಗ್ದೇನ పూజు నత్తి తెగ్దేనే తొగ్దేన నాతి తెక్కదేన తెలుగు ఉల్లి తంది అమ్తిగల్ సికేలా देता सिकेंदी हमें वडी जातना 4-5 वर्षाने वतलांती कोवांती ते संक्रमा ते काही వచ్చేనింటి गावांतू आमगेले देवस्थानच ना चै माटे వచ్చిన పొలు నైలు आमगे देवस्थानच ना देवस्थान चै వచ్చిన आंगुल देवस्थान आम्ही कोण ते मात्र वरलेले वेगळे वर्ष 71 ಜಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಗುಡೆ ಹಂಗತುಕುನು 16 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರಷ್ಟೇ ಈಸ್ಟ್ ಎಡವಳ್ಳಿಗೆಲ್ತೆದ್ನ ಅಮ್ಮಿ ಹಂಗೆಲ್ ಪೂತು ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹದೇವ ಆದಿತ್ಯ ಹಂಗೆಲೊಟ್ಟು उलेलिंती हानी सांगील प्रकार ह्या भागांतू मतांतराचे प्रयत्न मस्त जातस सुरेख हानी हंगेल भास सोणू गेल्यावर जल ह्या कुटुंबाच्यांक तांगेल देव श्री लक्ष्मी दामोदर म्हणलेले गोतस तांनी थेयची लक्ष्मी दामोदर देवाक तांगेल घरांतूची नमस्कार घालतात त्याला त्यांनी आजवरेक कुलदेवस्थान गेलेलं ना हे सक्कट पळयतना ಒಟ್ಟಾರೆ आमका अनुभवाक येवची कसं म्हणारी ह्या भागाच्या जनाक आमगेले भास संस्कृती आचरण आचार विचार आमगेल मध्ये जाऊचे संबंध हो पुरा उणी जाल्ला हानी आता भैल समाजावत ती मात्रने हंगेल भास हानी विसरून ती आमगेल कालांतू हानी थंय आशिल्तेदना आम्ही हंगासनू थंय इतकं सकड माध्यम येल्तेदना आम्ही आमगेल भास थंय पावयना जाल्यार आम्ही हंक आम्ही खोळून घेतात हानी आमगेल तुकून दूर वतात एक कोंकणी समाजाचे एक भागूची नष्ट जाऊन होता म्हणल्यार एक विचारू मना गेला नमस्कार मेघालयच्या नाव भास्करराव आम्ही अज्जो गावासकून आयला आम्हाला सांगता आले राजमंड्री परिसर प्रांतांतू आम्ही असतांजे आम्ही हे गाव येऊन 20 वर्ष जातमाम अजे पूर आम्ही राजमंड्रींत असताले धवलेश्वरांत राजमंड्री लगे धवलेश्वर मेघालयच्या नाव भास्करराव अज्जो गावासकून आयला आम्हाला सांगता असतालो कितले काळ जाल्ला मारलेला आमकां गोतना आम्ही आमका कळतनाका धवलेश्वरांत असतांजे आम्ही राजमंड्री लगे धवलेश्वर मेघालय नाव इतके सुब्रह्मण्यराव आम्ही तेग जन बाबा आम्ही आज पुढे आमगेले हॉटेल व्यवहार असताले हॉटेल करताले मागीर एगोर आता किराणा सामान ಅಂತ आयलेंजे किराणा जनरल स्टोर्स पचारी कोल्ड ड्रिंक्स हे शॉप करता जात मेघालय भाव 2 जण आणतोय एकलो किराणा शॉप करता असता एकलो रिचार्ज कोल्ड ड्रिंक्स जेरॉक्स सेंटर असता म्हाका एक चेल्ले एक चल्लो चेल्ले आता बेटक 3 वर्ष वाजीता असता राजमंड्रींत चल्लो 10th शिकून आता व्यारांत मेघालय असता तो शिकून रब्बेल तान आमगेले गोत्र भारद्वाज गोत्र असतात आमगेले घरा नाम शनई आम्ही आता आमगेले कुलदैवतगे कोण लक्ष्मी दामोदर कोणगे मन सांगला गोवांत असता आमगेले कुलदैव केदने वच्चो का मन मेघालय फॅमिलीत घेऊन कोंकणी मेघालय आवसो बापोसो बाबावांक आसता मेघालय अन्नीक जेवा बायलीक जेवा चलवांक जेवा हे नी इथं मला रे बायलीक अनाजकनु चलवांक हे नी कोंकणी रांधा मला रे केदनाय परा पायल दिवस आम्ही खिचडी करतांजे आणि चना गासे करतांजे पत्रोळ करतांजे पातोळ करतांजे फोटो ते मटके मेघालय बायलीक ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ खिचडी करचे पातोळे पत्रोळ सर गोवा వంటక कोंकणी వంటక ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ कसे मला रे ತಂಗೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತೆಗೆಲ್ಲ ಅವು ಸೋಗತ್ತಾ अन्नाके आनो आमच केलं तोय फोटो आमच केल्याचे कसे मला रे ಸ್ವಲ್ಪ घर आणतो मिसअंडरस्टँडिंग जाऊन कोंकणी मला सोडले त्यांनी आता बाहेर उरलेताना अनेक लेखता म्हणू अनेक म्हणू ಸ್ವಲ್ಪ कोंकणी मारलेला हे झालं चाललो ना माम याना ते ಸ್ವಲ್ಪ वर्ष गाने पोरा याना वय वस आता
मेगल चल्ले सांगता आसतांचे तो केतना आमकां शिक्काना तो लेने तर आमके आनी म्हण आमकां सरमाळारी के आनी म्हण सांगून आमी हे जालें ते आतां आसा मेगल चल्ले म्हणटान शिकूंक आमी आमचे गेले कोणें दिसला रे उरलो चा आसता मागीर तांणी कसा उलयता तांगे आमकां कळना आतां आमचे गेले येता म्हणल्यार की तांकां एकाकडे तेलुगू तेलुगू कळना तांचे तेन्ना प्रॉब्लम जाता ते आमचे गेले येयल्यार प्रॉब्लम ना आसा मामू आतां सर्वे सांगला न्हू राजमंड्रीन तो GSP मीटिंग फस्ट दवरलेले टायमाक आमकां इन्विटेशन आयला अशी हांगा GSP फॅमिली ओटू कोरसून आमी एका संघ दवरता हांगा बाकी राष्ट्रांत संघ आसा असे कार्यकलाप जरता मन सांगला रे आमी वतलांज राजमंड्री आमी ते 1 जण भाव वतलांज थंय आमी गेले नावान बरोवन घेतला आमकां हे एका ऍप दवरला आतां अदे WhatsApp ग्रुप GSP आंध्रा म्हण सांगून तांतू सकट कार्यक्रम विवर सकट दवरता आमगेले गृह प्रवेशांक हांगा आमी GSP मीटिंग दवरला हांगा रघुवीर शनय मामू सकट आयला अदर रत्नाकर मामू म्हणू हांगा प्रेसिडेंट आसा GSP आंध्राक रत्नाकर मामू GSP रघुवीर मामू आतां आनीक बाद कसर म्हळ्यार आमचे ल्हान चुकून ಸ್ವಲ್ಪ जन मत घेतांचे म्हाका कळलेले जन ಸ್ವಲ್ಪ जन आसतांचे आतां आमी गोवा सुकून आयले हे जन कसर म्हणटांचे हे जाय म्हण सांगून थंय कंपल्सरी क्रिस्टियानिटीक आंटीक आमी आयलेंचे थंय सुकून न्हय आतां ಸ್ವಲ್ಪ जन ते गोतना वापस तांतू रिकतांचे इतू म्हळ्यार आमकां हे सరైన ప్రోత్సాహం आमगेले దేవాల గురించి कळितले तांणी कसर म्हळ्यार कोण कोण सांगता न्हय हे देवाक पांय पड तुका छान जाता हांव म्हाका दिल्यार आमकां इतले धन प्राप्त जाल्ले म्हणटा नाका तसो तांचे कन्वर्ट जाता అంటే ಸ್ವಲ್ಪ लोक म्हणल्यार तांणी कन्वर्ट जालेले कोणेच आसतांचे जाल्यार तसर जाव छानच न्हय जाल्लांचे जल्लेले आसतांचे म्हाका कळलेले जन ते मंडपेट सायड आसतांचे मंडपेट सायड ಸ್ವಲ್ಪ जन आतां कसर म्हळ्यार तांकां कांय कळना कसर म्हळ्यार तूं हे देवाक मागे तुका छान जाता नाल्यार तुका सौकी ना आमगेले तांतू यो म्हळ्यार तांणी वतांचे हांगा आंध्रांतूय मस्त जाता ते तशे येदे बाकी जनांक अदे मिशनरीस आसता न्हय तांकां कसर करता म्हळ्यार कोणे ह्यो निसहाय मनीस आसता तूं आमगेली हे क्रॉस घाल आंगान घे तुका फ्री ऑपरेशन करता आमी आनीक म्हण सांगून तांकां कन्वर्ट करता आसतांचे तांगेलें काम तांगेलें तशें आतां आमी मटके मेगेले आनी सर्वे दवरन आमगेले खंयची एक पूजा आसता छोटी पूजा वायना पूजा आसता आमकां वायना पूजा करता आसतांचे आमी कसर म्हळ्यार वायना पूजा दसरांत करतांचे सकट जन ಸ್ವಲ್ಪ जन इतके भाद्रपद मासांत करता आसतांचे कांय मेगेले आनी कसर म्हळ्यार ते दसरांत 3 दिवस తది రోజున చేస్తుంటే తది అంటూ కడతాంది వైనానారులు ఎన్ని 8 9 9 దవర్ను కడతాస్తాంది వైనా పూజ కడతాంది సూర్య పూజ మటుకే సర్లే సూర్య పూజ करनांदी थोडे जण कोंकणी कार्यकर्ता म्हणल्यार श्री नंद्याल रघुवीर शेणै आणि रत्नाकर मल्ल्या असलान मस्त प्रयत्न करून धर्मा मुखान म्हणजे धार्मिक कार्या मुखांतर जना ಒಟ್ಟು ಮಾಡच प्रयत्न केला सोम्याक आपोवन हाडचे जावो आनी चुडी पूजा सत्यनारायण व्रत आनी कोणाले घरांत जावचे विंगड शस्य पूर्तीचे कार्यक्रम असो चिरडूवाल बर्थडे जावो हक्क पुरो जनांना दुसऱ्यान म्हण आमगे समाजाच्यान कोंकणी उलयतल्यान मेळ्ळो त्या नेवणारी एक सामाजीकरण जावन आनी कोंकणी भास आमी कोण आमगे संबंधाचे कोण पूण एकल्या पावचे तसले एक वातावरण निर्माण करच्याक हाजी मुखेन आमगेले मुळातून दूर दूर वतसचे सपरेट जातसचे हे जनाक परतून एक कडेन हाडचे प्रयत्न मस्त जन करता आसता जाल्यार मूल जाग्यार म्हळ्यार कोंकणी समृद्ध जावन आसचे हे कोस्टांत आमी आसा ती उडीप मंगळूर आनी हे सगळे हांतू भितर कोच्ची थंय आमगेले जन आसता आमी कसो करता
आमगेले एक कर्तव्य कसलें तांगेले कोंकणी बांधव जावन आमी तांकां कसं करूं साध्य आसा, कशें आमी तांकां आपणावन घेवचें साध्य आसा, हें आमगेले विश्व कोंकणी यात्रा कार्यक्रमाचें लक्ष जावन आशिल्लें. सुमार 100 वर्सां मागशी खंयचेय एक ट्रान्सपोर्ट नातिल तेन्ना, खंयचेय एक माध्यम नातिल तेन्ना हांगा जीवन करचें कश्ट जाल्ले निमित्त दूर गांवां वचून व्यार प्रारंभ करून तांगेलें जीवन तांणी वांचून संसार करून तांणी वांचून आयिल्लें एक व्हड कथा. ही एक जैत यात्रा असलें आमगेले मालगड्यांनी थंय वचून राबिल तेन्ना तांकां सहज जावन तांगेले मुखावेल पिडीक हांगाचे एक मूळ एक आधार चुकून गेल्लो. कष्टकालारी आमगेली म्हळ्यार कोणी नातिल तेन्ना तांणी तांगेलें जीवन सांबाळून व्हेल्लें. अशी अनपतारी तांणी कश्टारी गांव सोडून गेलेले. आतां तांणी थंयचे जावन थंयची संस्कृती तांगेल करून घेतली आनी कसली चूक ना. तांगेल प्रयत्नान तांणी चंदायर जीवन करता सती तांतू मस्त कष्ट आत्ताय करतशे कुटुंब आमी पळयले ह्या सगळे एक यात्रा कार्यक्रमांत. जाल्यारी तांणी भास संस्कृती तांगेल म्हळ्यार एक हांगा तुकून एक कनेक्शन एक अंबेलिकल कॉर्ड म्हणटाचे इंग्लिशान म्हळ्यार एक संबंध एक मातृभाषे संबंध मातृ संस्कृतीचे एक संबंध हांगा तुकून सोड वचनाचे म्हळ्यार प्रयत्न आमगेल विश्व कोंकणी यात्राची जावन आशिल्ली. माध्यम मुखेन माध्यमाद्वारे आमी कशी आमगेल दूर आशिल्ल्यांना पावचे साध्य म्हळ्यार आमी एक प्रयोग करून हांत आमी पळयला. ह्या सगळी परिकल्पना विश्व कोंकणी केंद्राचे अध्यक्ष जावन आशिल्ले CA श्री नंदगोपाल शेणे हांगेल जावन आशिल्ले. हांणी हांकां मस्त रिती ह्या कार्यक्रमाक मस्त रिती सहकार आनी उत्तेजन आनी आमकां प्रोत्साहन दिवन हे कार्यक्रम ह्या सगळी यात्रा जावची तशी पळोवन घेतला. आतां तांणी हे बद्दल उलयताचे. विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनी मुखांतर प्रसार जावचे विश्व कोंकणी यात्रा कार्यक्रमाचे सर्व वीक्षकांक म्हगेले मोगाचे नमस्कार. आज आमी आंध्र प्रदेशाचे प्रकाशम जिल्ह्याचे येडवळ्ळी गांवांत आशिल्ले कोंकणी समाज बांधवांक मेळ्ळले तुमी कार्यक्रमात पळयले. हे आमगेले आंध्र प्रदेश संकलाचे हे कडे एपिसोड जावन आसा. आमी आंध्र प्रदेश संकलांत कळवला 8 एपिसोडांत एक आतंककारी जावन आशिल्ले कसल पळयलेलो म्हळ्यार एक भास आमगेले विसोन गेल्यार कसं जाता आमगेल समाज खंय वचून पावतले म्हळ्यार एक चिंतन एक योग्य आशिल्लो विचार तुमी पुरो सर्व जाणांन पळयलेलो आसा. एक 120 वर्स फुडें आमगेले पश्चिम करावळी प्रदेशांतून मायग्रेशन जावन आंध्र प्रदेशाक आयिल्ले जन इतसान एक अवधींत तांगेले भास उणे उणे जावचे आमी पळयले. व्हड एक आलोचन करक जाल्यार विशय कसो म्हळ्यार आज उद्योगा निमित्ती आमगेले तरणाटे लोक केवल राज्या मात्र न्हय देशा भायरय वच्चे आमी पळयता आसात. विशेष जावन विदेशांत आशिल्ले मुखावेल पिळी आज कोंकणी उलयनाची एक उणे उरलोचे आमकां कळना येयला आसा. म्हणटना हे संपूर्ण कार्यक्रम करचे मुख्य उद्देश कसो म्हळ्यार नाना संघ संस्थे आमगेले देशांत विदेशांत कोंकणी खातीर काम करता आसच. खंडीत जावन हे एक प्रति गांवांतूय आज चिंतन करक जाल्यार विचार जावन आसा. आमगेले भास गेल्ली म्हण जाल्यार ताजे मागशीच आमगेले संस्कृती ना जावन वते आमी पळयता आसच. आज आमकां टॅक्नॉलॉजिकली आमी मस्त एडवान्स जावन आशिल्ले दिसांत आमी प्रत्येकल्यांनी आमगेले गांवाक आमगेले मूळ स्थान खंय आसा थंय एक कनेक्ट जावन आमगेले संस्कृती व्हरून घेवचे. तशींच रेसिप्रोकल म्हळ्यार केवल तांणी मात्र न्हय आमी तांगेलो संपर्क दवरून घेवन एक रेसिप्रोकल म्युच्युअल जावन आशिल्ले एक बांधव्य दवरून वचका म्हळ्यारच हे कार्यक्रमाचे मुख्य उद्देश जावन आसा. संबंध पाविल्ले सर्व संघ संस्थेनी देवस्थानांकी हाका सुराय ಒಟ್ಟು ಮೇಳ್ನು एक आमगेले समाज बांधव केदनाच्या वरीच आमी फुडें कशे आशिल्लेची 1000 वर्स फुडें आमी आमगेले भास संस्कृती व्हरून घेवन केदना आयल्या की आज तें एक व्हड कश्टा विचार आमकां जावचे ना. मुखावेल दिसांत ह्या दिसांत आमी काम करचे अगत्य खंडीत आसा. तें हे कार्यक्रमाचे उद्देश तें हे सार्थक जावो मुखावेल दिसांत म्हूण सांगून हांव आशेता. देव सकडांक बरें करो.
श्री नंदगोपाल शणै हांकां आनी विश्व कोंकणी केंद्राचे एक विश्वस्त मंडळीक तशीच विश्व कोंकणी यात्रा यशस्वी करून दिलेले विश्व कोंकणी केंद्राचे ह्या टिमाक वंदन करतची आम्ही ह्या विश्व कोंकणी यात्रा म्हणलेले एक कार्यक्रम अखेर करतात. पळयिल्ले तुमकां सगळ्यांक नमस्कार.